संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे आजा संडे. नमस्कार. कारवार न्यूज कोकणी आजा संडे प्रश्न तुमगेले उत्तर आजाले ह्या कार्यक्रमात हांव संजय नाईक तुमकां सगळ्यांना स्वागत करता. आणि आजा तुमकां बी वेलकम. तुमगेलें बी स्वागत म्हणटरी हांव बी हें जालो कितें सांगता काय म्हण सगळ्याक तुमकां म्हागेलो नमस्कार. हरकत ना. आज आमगेलो संजय नायक आमगेलो आमगेल्या कार्यक्रमाक येयला आसा. तुका बी स्वागत आसा. कित्याक म्हणल्यार खूब दिसा नंतर तूं आतां सादारण एक 4 महिन्यानंतर का 5 महिन्यानंतर मेळ्ळो. एक 5 महिने जाले दिसता न्ही. 4-5 महिने जाले. हय तूं वांयगण न्हून गेल तेन्ना गेल तूं. हय तेज नंतर आतां येयल तूं. हरकत ना. चल आमी सगळे उलयचे पयले. आज सांगचें म्हणल्यार कालचो आमगेलो कोंकणी मान्यता दिवस जालो. कोंकणी भाशेच्या सगळे लोकांक कोंकणी मान्यता दिवसाचो तुमकां सगळ्याक शुभेच्छा. चल सुरू करया. प्रश्न सुरुवात करूया. आता प्रश्न हय सुरू करया. कितले येयला प्रश्न आज? प्रश्न असा 20 प्रश्न असत. हरकत ना. सुरू करया. तर पहिला प्रश्न विचारला वैभव नायक हेमी बेंगळूरच्यान. तेमगेलो प्रश्न असो आसा की आमी ल्हान आशिल्ले तेन्ना आमी कोणागेर सैरागेर गेले तेन्ना आमी तर मस्ती करत तर सैरे आमकां सवताले आनी मारताले बी. आनी तेमगेलो आयकून आमगेलो आवय बापूय आमकांच मारताले. आनी आत्ताचे पोरां आवय बापूय तेमगेल्या पोरान मस्ती केल्यार कोणी तुमकां मारची सोडा पोराक कितें म्हणल्यार बी तेमकां रागार जातात. कित्याक? आवय बापूय रागार जाता. आवय बापूय रागार जातात. बरोबर आसा. आतां कित्याक काय म्हणल्यार कितें जाला आतांचे हे पिळगी कशी खबर आसा तुका. पयले भुरग्याचेर तितले लाड बी परत आवय करताले बी आवय बापूय करताले बी म्हणून ते मस्ती केल्यार आनी सैर दर्यागेर वयचे पयलीं खूब आशिल्ले. आतां सैरागेर कोणागेर सैर दर्यागेर वयतात कोणी तरी गेले तरी रवत ना. कोण माम म्हण खबर ना, कोण आजो म्हण खबर ना, कोण काक म्हण खबर ना. असले पंचायती आजकाल जाला. तशें करून पोराचेर खंयचें वळणच पडलें ना. बरोबर. पोराचेर पडलें ना ते पडलें ना. हाडील बायलाचेर बी पडलें ना. हे बरोबर आहे. एकदम अगदी बरोबर. तेमकां कशें कळटलें ते आहे. हां तेजेन हे अशें जाला. म्हण कितें सैर दायर सवतात थोडे लोक जळकूटपणान बी सवतात तशें बी सवू जायना. आनी थोडे लोक बऱ्याक एक रीत रिवाजाक बी सवतात. म्हणटा आवय बापायन वायट धन घेवं जायना. तांकां भुरग्याक नाजाल्यार अशीच उरत फाल सकाळ भुरगे आनी चूक करते रावतली आनी तेमी आमकां आवय बापूय सपोर्ट आसा तर आमकां फाटोफाट आमी कितलेच चूक केल्यार बी आमकांच सपोर्ट करतात म्हूण सांगून ती परत चूक करते वयतली. तशें करूं जायना. कोण विचारलें ते? वैभव नायक बेंगळूरच्यान विचारला. वैभवाले जिवनांत भितर अशें कितें जाल्लें उरतलें? वैभव बरो प्रश्न हो तुगेलो. वैभव नायक तुमकां उत्तर तुमकां मेळ्ळा. आज्यान बरोबर उत्तर दिल्लें आसा तुमकां. ते नंतरचो प्रश्न आसा आजा राजेश अनंत नायक सिद्धरच्यान. कितें विचारता? एक MLA राजकीय अभिवृद्धी जावंच जाल्यार तेमगेलो PA कारणीभूत उरता की कार्यकर्ता कारणीभूत उरता काय म्हणटा तो? आमदार MLA राजकीय अभिवृद्धी जावची जाल्यार तेमगेलो PA कारणीभूत उरता काय तेमगेलो कार्यकर्ता कारणीभूत उरता? राजकीय अभिवृद्धी जाता जाल्यार सुदारणा जाता जाल्यार कार्यकर्ता कारण उरता. कार्यकर्ता कारणीभूत. आनी आमदार MLA जर तर अभिवृद्धी जावं जाय तर PA कारण उरता. MLA अभिवृद्धी जावचे खातीर PA कारण उरता. आनी राजकीय अभिवृद्धी जावंक कार्यकर्ता कित्याक सांग. MLA अभिवृद्धी जावंक पुरा तेजे कडेन उरता मरे. खंयचो पर्संटेज खंयचे आनी कितें कोणाक कितें काम दिवचें कोणा बदली करचें कोणाक PA पळयता. ते MLA अभिवृद्धी आनी राजकीय अभिवृद्धी जावंक कार्यकर्ता पळयता. बरोबर. बरो प्रश्न राजेश बाब. राजेश नायक तुमगेलें उत्तर तुमकां बरोबर मेळिल्लें उरतलें. प्रश्नाचें उत्तर. अच्छा त्या नंतर प्रश्न आसा ज्ञानदीप देसाई वाडा मुडगेरच्यान. सोरो पिवचें एक व्यसन जाल्यार सोरो इकतल हुशार सोरो पितल मनीस हुशार का सोऱ्याच्या खाली बाटली इकून जागो घेवन घर बांदतल मनीस हुशार? सगळ्या बद्दल विचार करून कोण सोरो पिता पळय तोच हुशार. म्हणला राजा. अरे हो जर तर सोरो पिनाशिल्लो सोरो विकतल्यार पयशे मेळनाशिल्ले. सोरो जर तर पिनात जाल्यार तो विकून जाल्यार तो पिन जाल्यार बाटली खाली जातशिल्ले. तो बाटलेकार बाटली पुंजयत आशिल्लो. पुंजय नाशिल्लो. कोण विचार म्हण जालो? हो सगळ्या बद्दल विचार करून घेवन सोरो पिता. म्हणजे लोकाल बरें जावं म्हण हो सोरो पिता. हो हुशार. कित्याक लोकांल्या बऱ्या खातीर हो पिता. जर तर तो पिनात जाल्यार हे इतले लोक बेकार पडटशिल्ले. बरोबर. तेमगेल पोट चलनाशिल्लें तेंगेल संवसार चलनाशिल्लो. सोरो पितल हुशार आसा आनी
तो पितल हुशार म्हणलं तर पिऊ सुरू करशात उर पिन जाल्लो पिनाकात पितल लोक पिऊ ते हुशार म्हणत एकातल्यान वयते राहू आणि आम्ही सगळेजण पिन जाल्ले पिशी म्हणत राहू पिंदल पिशे म्हणतो हय. बरं ज्ञानदीप देसाई तुमकां उत्तर तुमकां मेळिल्लें आसा हाज्या त्यानंतर प्रश्न आसा शैलेश नाईक सदाशिवगडच्यान विचारला कितें तो विचारता हाज्या बी नाजाल फळ खंयचें बी नाजाल फळ अशें पळोवंक गेल्यार केळी केळी हां ना तर नाल्ल बी नाल्लाक बी उरनात केळेक बी उरनात हां बी उरनात आनी आमी आतां खरें आमगेला बागा येतात पळोवंक वचून सांगू गेला काजू काजू फळां बी उरता न्ही हाज्या काजूक बी उरत म्हणटा तूं हय खंय पोर येवू दिता रे पयले तिरपून व्हरतात आनी लास्टाक आमगेलो काजू असोच जाता बी नाशिल्लो म्हणजे फळ जालें तेन्ना ना पिकता म्हणल्यार ताका बीच उरना फळां बी उरना ना तन्नेलेच बुड्डून व्हरता हेंचे पोरां तेन्ना काकड्या बी उरता तर फळां बी उरना म्हणजे काल बी नाजाल फळ काजू आमगेलो सद्या काजूच बी नाजाल फळ एक बी पळोवंक मेळना आमकां हिंगा आनी तशी केळी अशें केळी अशी केळी. नाल्ल शैलेश तुमकां प्रश्न उत्तर तुमकां मेळिल्लें उरतलें त्या नंतर प्रश्न आसा हाज्या चंद्रकांत गांवकर मडकर्णी भैरेच्यान कितें म्हणटा आनी सध्या रावता तुका मडगांवात तो म्हणटा गणपती विसर्जन करून येयले नंतर लोक नुस्त्या जेवण कित्याक जेवतात नुस्तें खावचें का खावून येवचो थोडे लोक म्हणटात गणपती विसर्जन केल्या नंतर घर बसतो जाय म्हणून हे घर बसतोक न्ही हे नुस्त्या उश्टोक नुस्त्या उश्टोक सगळे लोक कोण सांगता तशें करून करा म्हणून घेवन कितें उरता सद्दी नुस्त्या खातीर लोकांक कितें जालें उरता खबर आसता तुका तेमी गणपती हाडचे 2 दिसा पयले घरात शुद्धीकरण होम म्हणून घेवन घालतात पटा बी हाडून होम घालून घेतात आनी घरात त्या दीस नुस्तें खायनात त्या दीस खायनात गणपती हाडिल्ले दिवस खायनात गणपती विसर्जन केल्ले दिवस खावूंक मेळना लास्ट ते कितें तोंडाक मरे रूच येयली उरता नुस्त्या खावची तेजे खातीर खातात म्हण ताका शास्त्रच ना पोटा गाठ येयला म्हणटा पळय तशीच ती पोटा गाठ येयली ही वाजोवं पळयतात वाजोव पळयतात बरं त्यानंतरचो प्रश्न आसा दीपक बारेकर माजळी तू आजा संडे तू फटाफट उत्तर दिता जाल्यार तू कौन बनेगा करोडपती कार्यक्रमात वचत तर तो कसकन उत्तर दितलो प्रश्न विचारू दितलो मरे ताका हांव तो प्रश्न विचारू दिन म्हाका कित्याक प्रश्न विचारू जाय तेणी आमगेल्या कार्यक्रमाक मात्र म्हाका कोणी प्रश्न विचारूं शकतात लोकाल कार्यक्रमाक म्हाका विचारूं शकतात ना 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 हय ते हय हांव ताका प्रश्न विचारूं दिना अकस्मात तेणें म्हाका विचारलो जाल्यार उत्तर कितें पळोवन घेवन दिवची हां बरोबर त्यानंतर प्रश्न हाज्या साईश भोंगले आरो पंटलबाग कितें विचारता इंग्लीश मिडियम स्कुलात अशें कितें आसा जे कन्नड शाळेंत ना लोक पोराक कन्नड शाळेंतल्यान काण इंग्लीश शाळेंत कित्याक घालतात नोकरे खातीर म्हणल्यार हाज्या आतां आमगेल्या कर्नाटकांत आसा आमी कन्नड शिकले कर्नाटकांत आमी कारवारातूच धर हिंग खंय कितें काम धंदो आसा काम धंदो नोकरी खंयच्यान शिकून घेवन खंय वच जाय गोंया वचूं जाय महाराष्ट्रा वच जाय ताका वचूंकूच जाय न्ही वचूं जाय हां मागीर त्याच वाट्याक भायर गोंया गेले नंतर कन्नड चलता आमगेले ना महाराष्ट्रात गेला थंय कन्नड चलना चलना मागीर तेजे खातीर लोक आतां आपल्याल पोराल भविश्य पळोवचे खातीर हांगा काम धंदो ना म्हणून ताका इंग्लीश मिडियमाक घालतात कित्याक इंग्लीश खंय गेल्यार चलता कन्नड सगळे कडेन चलना सगळे कडेन चलना म्हणून काम आतां काम धंदो मेळल्यार हिंग पाल हेंचीच आतां पोर पळयात कितले भुरग्यांच्यान गोंया कामां वयता सकाळी ट्रेनाचेर बरोबर हिंग आमगेले हे सद्याक आतां व्हड हे जाली हिंगा गजाल जाला इंडस्ट्रियल ते कितें म्हणटात ताका एरिया आसा मरे इंडस्ट्रियल एरिया हां ते आसा कितले चालू आहा थंय लोकांन इंडस्ट्री म्हणून घेवन घेयले गव्हर्मेंटा खंयच्यान आनी तो घर बांदून रावूंक लागले फॅक्टरी जाग्याचेर फॅक्टरी नात घर आसात फॅक्टरी जाग्याचेर फॅक्टरी म्हणून ते शेड काडिल्ले तितूंत घर जाली आनी थोड्या लोकांक गुडाण जाली ही जर तर चालू उरताली सुरू उरताली लोकां खंयच्यान दुसरे कडेन वयचे पडटाले बरोबर सांगू गेल्यार ही शेपडी वाडते वयत म्हणटा पळय लांब जाती वयता तसली पंचायत जातली अशें तेजेनूच नाजाल्यार कन्नडाचेर कोणाक राग ना कन्नड शिकून हीच म्हणून तशें कोणी विचार करना फाल्यां भुरग्याल भविश्याक हिंगा कितें मेळटलें काम आसा काम धंदो आसा काय ना हे विचार करून इंग्लीश मिडियमाक घालतात बरं साईश उत्तर तुम्ही बरोबर दिले साईश भोंगले प्रश्नाक त्यानंतर प्रश्न हाज्या मयूर बानावळी बाड कारवारच्या ते विचारला कितें विचारला जसे आता गव्हर्नमेंट कामगार जे उरतात सरकारी कामगार ते दिसभरात 5-6 तास काम करतात आणि तेमकां रिटायर जाल्या नंतर भरपूर पेन्शन मेळटा जाल्यार प्रायवेटात लोक 12 तास घोळटात
पण तेमी रिटायरमेंट जालें तेमकां 60 वर्सां जाल्यार सरकार फक्त 1,000 रुपया म्हयन्या दिता कित्याक काय म्हण ते म्हातारपणा पेन्शन म्हातारपणा पेन्शन कित्या सांग कित्याक गव्हर्नमेंट कामाक तेमी 8 तास का 6 तास कितली नोकरी करता दिसाक हय हां प्रायवेटाक कितले करतात 10-12 तास करता 12 तास करतात आणि गव्हर्नमेंटाक रिटायर जाल्या नंतर लाखांशी रुपये मेळटात हय प्रायवेटाक मेळनात प्रायवेटाक मेळनात कित्याक मेळनात तर हे जर तर तुका 12 तास ड्युटी केल्या नंतर जाम जालो उरता तो मनीस हय ताका लाखांशी रुपये दिले तेन्ना खातलो कशें करून तो जाम जालो उरता न्ही तो मनीस अच्छा तो जाम जालो काम करून जामच जालो उरता तशें पण 1,000 पुरो त्या कामाक गव्हर्नमेंट तितलोच दिता जास्त दिले तर खाऊ जायना कितें खातलो हां जाम जावन न्हिदतलो अशें तेच असली पंचायत ती चणे आशिल्ले तेन्ना कितें दात आशिल्ले तेन्ना चणे ना आनी चणे आशिल्ले तेन्ना दात उरता पळय तशें ते कितें म्हणटा ताका चणे आशिल्ले तेन्ना दात आशिल्ले तेन्ना चणे ना चणे आशिल्ले तेन्ना दात ना तशें पंचायत दात ना बरोबर त्याच्यानंतर प्रश्न राजा लक्षांत शेडगुळकर पणजी गोवा तेगेलो प्रश्न असा कोरोना काळात लॉकडाऊन केल्ले आणि भरपूर लोक घरा आशिल्ले घराची चड आणि त्या टायमार कोरोनान खूप लोक मेले हय मेले बी आता तेगेलो प्रश्न असा असा की आजा कोरोना काळात लोकसंख्या वाढली का कमी झाली लोकसंख्या वाढली का कमी झाली कोरोना काळात लोकसंख्या वाढली का कमी झाली जाणटेल संख्या कमी झाली पण नेणटेल पोराल वाढली जाणटेल लोकांना कमी झाली जाणटेल लोक ते कोरोना यायचे खूप लोक इतले गेले हा आणि घराकडे आशिल्ले आनी नेणटेल पोरां वाढली अच्छा घराकडे आशिल्ले नेणटेल पोरां अच्छा नवीन पोरां वाढली नवीन पोरां वाढली नवीन पोरां वाढली लक्षांत शेडूकच बरो प्रश्न आशिल्लो तुमगेलो हाजेर मस्त उत्तर दिलें आसा तुमकां त्या नंतर प्रश्न आसा अनिता नाईक दांडेलीच्यान तेगेलो प्रश्न आसा सगळे लोक म्हणटात की जातीचो अभिमान दवरूं जाय जाल्यार जाती चेडवां जी आसात ती दुसऱ्या जाती चेड्या बरोबर लागून जावन धांवन वयतात परजाती चेड्या बरोबर आणि जातीचे चेडे उरतात तेमी मागीर जाती चेडू खंयच्यान सोदून हाडचे आजकाल जात पात कोण पळयनात मागीर जातीच पळयचेच ना आता कातीच पळयतात जातीच पळयचे ना कातीच पळयतात कातीच म्हणल्यार कळ्ळें रंग आमगेलो कातीच रंग गोरे जाय सुंदर जाय चेडू आता कोण जातीच बितीच पळयच बंद जावन गेले सुंदर उरल्या जाले ते कसले उरले कितें अशें पंचायत जावन पडलो आता बरोबर पूण खरी गोश्ट म्हण कितें करतले कितें ताका तशें म्हणून अभिमान दवरून घेवचो म्हणजे थोडी दुसऱ्या वयतल बेमान उरले नंतर अभिमान खंयचो उरतलो अभिमान तेमी बी दवरूं जाय चेडवान बी दवरूं जाय सगळ्यांक दवरूं जाय न्ही सगळ्यांक दवरलं जाल्यार चेड्याक बी चेडू मेळटले हय ते बरोबर आहे त्यानंतर प्रश्न ताजा श्वेता सचिन रेवणकर माजाळी आणि सध्या रावता तेमी विद्यानगर हुबळी ते कडवाडची दिसता ते कडवाड सध्या रावता तेमी विद्यानगर हुबळी मूळ कडवाड बरोबर आणि तेमगेलो प्रश्न असा चंद्राक आमी मामा म्हणटात आता सूर्याक खंय तेमी चाचू म्हणटात तेमी म्हणटात हेकात तर कोणी चाचू म्हणनात आमगेल्या कारवाराक तर दांडेलीकात म्हणटा हुबळीकात म्हणटा उरतले तस जाल्यार नवग्रहाक आमी कितें म्हणचे आनी शनी आमगेलो कोण लागता चंद्राक मामा आणि तेमी सूर्याक चाचू म्हणटा चाचू म्हणल्यार काक जालो नवग्रहाक बी काकच म्हणू जाय काकच म्हणचे हय व्हडलो काक मदलो काक धाकलो काक अच्छा हय आणि शनी कोण लागतं का म्हणते शनी लागचोच नाका शनी लागचोच नाका म्हणटा पण शनी लागलो मरे म्हाका म्हण 7:30 शनी लागली म्हाका म्हण घेवन तशें म्हण घेवन शनी लागचोच नाका शनी थंय आशिल्ले कडेन धरू आनी ते लागले नंतर तूं मागीर तुमीच बेजारतले म्हाका शनी लागले रे शनी लागलो बरोबर नाका 7:30 म्हणटात 7:30 म्हणटात शनी लागला बरोबर श्वेता रेवणकर तुमकां उत्तर तुमकां मेळ्ळें उरतलें बरें आता दुसरो प्रश्न आसा संतोष पी बोरकर हे बी दांडेली टाउनशिपांतल्यान कितें विचारला तेणी विचारला आजा जेन्ना आजी तुमचे रागार जाताली तेन्ना तुमी ताका खंयचें फूल दिवन पटयताले आंबा रागार जाल तेन्ना खंयचें फूल दिवन ताका तुमी परत पटयताले फूल बील काय दिनाशिल्लो हांव मागीर 2 फूल मान येतालो आनी 2 तेजेर फूल उडयतालो अशें म्हाजेर रागार जाल्यार ताका हांव दवरतालो
आमचे कडेन हे उरत न्ही दोन हे फुल्ल मारले नंतर दोन फुल कित्याक दिवं जाय फुल दिवचा म्हणा फुल फुल दिनाशिल्लो फुल दिता फुल दितालो अच्छा बरं गंमतीशीर उत्तर दिलं आजा ताजे नंतर प्रश्न असा मंजुनाथ एम सैल बावळ माजोळी आमगेलो तेका आजा तुमगेले मिशेची स्टायल बरी आवडता खंय सेटिंग मिशे सेटिंग हरकत ना बाबा तो म्हणटा तुम्ही खंयच्या सलूनात वचून सेटिंग करून घेता थंय वचून तेका कन्न घेवचें आसा दिसता आनी तो म्हणटा तुगेले हेअरस्टायल म्हाका पळोवची आसा एक दिवस येताना टोपी काण यो म्हणटा पहिलेच गोष्ट मिशी ताका आवडली म्हाका बी बरें दिसलें तेगेलें हा अंब मेले नंतर मागीर अजून पर्यंत खंय सेटिंगूच ना आनी तो खंयचे कडेन वचून सेटिंग केलें कितें म्हणटा तो म्हाका आजा ती सेटिंग न्ही आजा हां आजी मेले नंतर तू कोणा बरोबर सेटिंग असं का तो मिशेची सेटिंग खंय करता का मिशी सेट सेट कशी करता का मिशी स्टायल खंयची सलून हांव करता आनी कितें जालें मागीर नंतर कितें जालें तेणें हेअर स्टायल तुगेली कशी आसता ते पळोवं खंय टोपी काणी यो म्हणटा तो मागीर केंसाची स्टायल हय हेअर उरल्यार स्टायल पळयतलो न्ही तो हांव पयलीं तुमकां हेअर स्टायल दाखयत आशिल्लो 2 पटी पयलीं दाखयला बी हांवें कार्यक्रमांतूच दाखयला हय म्हण मागीर हेमी तो कॅमेरामॅन बूम मोर लागलो हेमगेलो रिफ्लेक्ट लायट रिफ्लेक्ट आजा तुगेले तकलेचेर लायट दिसता कॅमेरात हे जाता लायट दिसता म्हणून मागीर ही टोपी घालली तेमी म्हाका हां ही तेमी घायली टोपी म्हाका हांवें घायली टोपी न्ही ते आज सुनील तुमकां टोपी घालूंक लागलो तो काय पहिलेच घालून दवरलो तेणी टोपी म्हाका मंजुनाथ सैल तुमगेलो प्रश्न उत्तर तुमकां मेळिल्लो आसा म्हणजे जाल्यार टायम पडल्यार भायर जेन्ना आमी कितें हें करतले पळय आमी कॅमेरा घेवन वयतले पळय हय तुजी स्टुडियो सोडून तेन्ना जाल्यार एक पटी दाखयता पळयचेच उरल्यार म्हणून पळयले नंतर तूं म्हाका मागीर फाल्यां शियाळे खोबरे हे अशें म्हणूं जायना हय ते नांव दवरतात लोक नांव दवरतात आजा त्यानंतर प्रश्न आसा सुरेश चांदेकर भगतवाडा असनोटी ते विचारला ह्या जगातले सगळ्यात सुंदर खोटे किती कोण विचारला सुरेश चांदेकर भगतवाडा ह्या जगातले सगळ्यात सुंदर खोटे किती आज इतल्या प्रश्ना भितर सुरेशाल प्रश्न एकदम बरो प्रश्न आसा हेज्या पेक्षा खोटे आनी कितें सांगू म्हणजे आता सांगील खोटे आता सांगील खोटे आता सांग सुरेशाल प्रश्न सगळ्या प्रश्नापेक्षा बरो आसा हेच खोटे अच्छा हे खोटे सगळ्यात सुंदर इतल्या सुंदर खोटे त्याच्या खातीर ते सगळ्यात सुंदर जाता तेकाच प्रश्न बरो आसा बरो आसा मस्त उत्तर दिला आजा त्या नंतर प्रश्न आसा प्रकाश कंत्रीकर अमदळीच्यान कितें विचारला तो विचारता आजा सोरो वेज का नॉन वेज आनी जर सोरो वेज जावत तर तूं श्रावणात कित्याक सोडता सोरो शिवराकी काय मांसाहारी शाकाहारी का मांसाहारी का म्हणली शाकाहारी जर शाकाहारी जावत तर श्रावणात सोडता कित्याक काय म्हणटा सोरो शाकाहारी सोरो शाकाहारी कित्याक सांगा कित्याक सोरो कितें मटन घान चिकन घान घेवन करतात ना फळाचो बी असं काढतात काजूच म्हण काढतात माडाच म्हण काढतात हां नंतर तुगेले काळिंगणाच म्हण करतात गोड काडले नंतर ते पंदात उरता पळय तेका हे म्हणटात मोलासीस मळी हां तेजे काडटात तशें म्हणून तो शिवराकत सशार्थ सोऱ्या सांगता रे म्हाका याद येयली पयरेकलो श्रावणातच पयरेकलो सोरो पिवपाचो गेलोच पोर वळखीचोच गेलोच पोर मागीर वळखी चालत नांव नाका मागीर पिता म्हण कळटलो तो लागून जावचेच ते गेले हे हांव पिवू बसलो हांव बी बशिलो आजा येयलो की घेता रे म्हणे घे हा बराबर पोराटच रावत न्ही घे रे पता घे म्हणलें घान घेयलो आनी टक्कन घायला आनी मारलो हांवें म्हणलें बाबा देवाक घायलो ना मरे तुवें अशें कन्ना पयलीं अशें करून फापूट कित्याक रे कामराम देवाक म्हणटात म्हणटालो श्रावण न्ही म्हणटा म्हाका श्रावण म्हणून देवा घायलो ना ह्या पण श्रावणाक देवा घालप ना खंय श्रावणाक देवा घालप ना असं म्हटल्यार हेका याद ना म्हण तो आपल्या ते म्हळ्यार गडबडीत आवाक गपचीप म्हणल्यार लोकांक आपूण सोडलो म्हणून सांगलें श्रावणात गपची कोण येवचे पयलीं पिवन घ्या म्हणून घेयले तेका ते फापूड याद ना पंचायत जाला बरं आज नंतर एक प्रश्न आसा आता दीपक होसमनी बिचोलीच्यान विचारला लोक सोरो पिताना दोळे धापता कित्याक काय म्हण लोक सोरो पिताना दोळे कित्याक बंद करतात ग्लास तोंडाला लायतना दोळे बंद करता कित्याक सांगा
कित्याक जे बऱ्या काम पळय करतर मरे आमी केल्ले बी आमच्यान पळोवंक जायना. बरें केल्लें पळोवंक जायना अशें. बरें केल्लें आमच्यान आतां बरें करता सॉरी पीठ म्हणल्यार बऱ्या कामूच ते आमी केल्ले बी आमच्यान पळोवंक जायना म्हणून दोळ धापतात. ना जाल्यार आनी कित्याक अरे सोऱ्याचे वाप दोळ्या वयतल म्हणून धापतात. सोऱ्या वाप दोळ्या वयता. थोडे लोक आतां नाक धापतात खबर आसा तुका. वास येता म्हणून अशें करतात आनी मारतात. हाज्या पण वास जर तुमी सहन जाल्यार पित्या कित्याक काय म्हणटा. पिता लोकांक वास दिवंक. आमी पिलो म्हणून लोकांक वास येनाका. लोकांक वास तूं येवं पिल्ल्याक केन्ना आमच्या सोऱ्याक आमकां पिल्ल्या आमकां वास येयन पळयला त्यो कोणाक. जो पिल्लो आपूण पिल्लो रे आपणाक सोऱ्या वास येता रे म्हणटा तो पिल्लो मनीस. ना पिल्ल मनशा वास येना बरोबर. दुसऱ्या वास येता. दुसऱ्या वास पिवो येता. दुसऱ्या वास दिवचे खातीर. दुसऱ्या वास दिवचे खातीर पिवचे कडेन बी एक गांवांत एक थोडे लोक करतात इतलो घेवन एक तासभर उबी रावन घेवन एका तेकाच फिरून घेवन पितात. थोडे लोक इतलें घालून घेवन पितात. हां एक अर्द क्वॉटर घालून घेवन पितात. थोडे लोक घालून घेवन पितात. मनीस कितले लोक आसा पळोवन घेवन पितात. एक बाटली हाडली 4 लोक आसा बाबा आपणाक एकच क्वॉटर मेळटा जावन कोण वाट्याक म्हण घालतनाच एक क्वॉटर घालून एक घेतात. क्वॉटर घालून घेता. तसले बी लोक आसात. थोडे लोक आसात एक हेकांतल्यान सोऱ्याचे पांय बाटली तोंडाक लायतात एकडला रकयतात हेकायला उदकाच रकयतात. दोन्ही भितर वचून मिक्स आनी थोडे लोक पयलीं सोर पितात आनी मागीर उदक पितात. अरे बाप. तशें आसा. तशें म्हणून सोऱ्या भितर हे कल दाखयतले लोक खूब लोक आसात. सोऱ्याचे जल्म रे श्रावणांत. हय श्रावणांत याद येयला कितें हाज्या आतां. म्हाका सर्ते येयला जाल्यार 8 दीस उरले हाज्या. 8 दीस उरले आतां श्रावण. ना 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 आमगेले खूब दीस जाता. हय तुमकां सगळ्याक सांगचें म्हटल्यार आमकां आमगेल्या प्रेक्षक लोकांक हणकूणच्या श्री सातेरी देवीलो उत्सव लोकां खातीर 5 तारीख ते 9 तारीख म्हणल्यार सुरू उरतलो. तुमी सगळे जाण देवील दर्शन घेवूंक येया. देवील दर्शन घेया कित्याक 1-2 वर्सांक जास्तीत लोकांक येवंक मेळ्ळें ना कित्याक कोरोना लॉकडावन आशिल्लें. हय 3 तारखेक रात्रीन देवाले दार ओपन जातले. देविले देवळाचे दार ओपन जातले. तुमकां खबर आसा सातेरी देवस्थान वर्सा एक पटी ओपन जाता आनी 3 तारखेक रात्रीन ओपन जातले मध्यरात्री. 4 तारखेक कुळावी लोकां खातीर तेंगेल धार्मीक कार्यक्रम उरतले. 5 तारखेच्यान सार्वजनिकाक देविले दर्शनाक अवकाश उरतलो. 5 तारीख सकाळी ते 9 तारीख सांजे मेत्याक 5 वाजेपर्यंत सगळ्याक अवकाश उरतलो. तुमी सगळे जाण या देविल्या देवील दर्शन घेया आनी देविल्या कृपेक पात्र जाया म्हणून तुमकां ह्या वेळाचेर सांगू इच्छिता. कित्याक मुखार आयताराक त्या गडबडीत सांगू मेळ्ळ्यार मेळ्ळें ना जाल्यार हांव येवं मेळ्ळ्यार म्हणून आमगेले ते नया टायम उरता न्ही आमगेले तेन्ना सिजन न्ही देवाले कामां हेजेन बी येवं मेळना. तशें म्हणून घेवन आयकून घेया. आनी एक फावटी सांगता 5 तारीख ते 9 तारीख पर्यंत देवील उत्सव उरतलो. देवील दर्शनाक अवकाश उरतलो. तुमी सगळे जाण येया. बरं राजा तू तो कायम म्हणटालो का च्या वगैरे दिना सुनीला च्या सांगला. हां तेन्ना च्या घेया पयले आनी मागीर परत कंटिन्यू करया. च्या सांगला. हय च्या सांगला. खंयची देवान बुद्धी दिली काही. हां पयशे केले जावन कोण चार हाड च्या हाड खो गेलो. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स अपग्रेड योर होम. सद्याक ओपनिंग जाल्ले स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स हांगा तुमकां घरात उपयोग करचे सगळे विद्युत उपकरण मेळटा. टीव्ही, फ्रीज, वॉशिंग मशीन, मिक्सर ग्राइंडर, फॅन, वॉटर हिटर, कूलर असे तुमकां जाय तसले विद्युत उपकरण अलग अलग कंपनीचे हांगा डिस्काउंट रेटीत मेळटा. तुमगेले गरजेचे विद्युत उपकरणासाठी तुम्ही भेट दिया. स्टार इलेक्ट्रॉनिक्स शॉप नंबर 4 साई लक्ष्मी टॉवर अपोजिट शिवाजी कॉलेज सदाशिवगड कारवार. कॉन्टॅक्ट नंबर 08999256369. मोबाईल नंबर 7757952622. च्या पिल्ल्याक एक काम मोकळं जालें ना. च्या पिल्ले मोकळो जाल्यार हांव रिणांत उरलो दिसता म्हाका आतां. कित्याक च्या पिल्ली जुनी लाली. च्या पिल्ल रिणा पडला असो. बरं रिणांत उरलो. आजा तू एक गिफ्ट हाडलें. कायम लोकां म्हणटा म्हाका ते शुगर आसा गोड्याचे हे म्हाका ज्यूस आसा बा शुगर कंट्रोल ज्यूस. हे न्यूसात येता मरे तुगेले. हय न्यूसात येता. हे कितें म्हणटा कितें हे शुगर कंट्रोल ज्यूस म्हणटा तेका. हां हे सकाळी उठून एक अर्ध ग्लास उदक घेवचे. उंचे उदक घेवचे. तितून एक 4-5 हे गुच्छान हेजे एक 5 माप आसता. मापान एक माप सकाळी उठून खाली पोटार पिवचो.
हे एक बरें आसा न्ही. हे शुगराक बरें तुका. हां हां हां. आणि ते हे कॅप्सूल आसा पळय, ही बी शुगराची कॅप्सूल हे गुळी. ही गुळी. हां. ही गुळी न्ही, कॅप्सूल आसा ती. हां हां. हां, ती हितू भितर एक दयपारा घेवचे, सांजे मायत्या घेवचे. हे घेयल्यार बी घेवचे. हय घेवचे. हेजें कसं एक पिढी तर बरं जावं, एक 6 महिने घेवत न्ही, फुल्ल बरं जावन वयता. भरपूर लोक फुल्ल बरं जाला. आधी हे कितले महिने येतले? हे 1 महिन्याची. मागीर बाकी 5 महिन्याक कोण दितलो? धाडटा हाज्या धाड दिता. 6 महिने घेऊ जा म्हणटा रे. हय बाकी 5 महिन्याक धाड दिता तुका. हे तुगेल कंपनी तयार जाता. हे मागेल कंपनी तयार जाता. हे दोनूच ना अजून आसात. आनी कितें आसा? अजून आसा तुमकां धिंबी बिबी दुखता पळय त्यासाठी एक मिनट हाडला तुमकां दाखोवक. अशें तुमी म्हणटाले म्हाका त्या फोनार म्हणटाले तुमी म्हाका हय की कितें आसा म्हणून. हे जॉयंट पेनासाठी आसा. हां हां. हे दिंबी दुखल्यार बी. हे धिंबी दुखता, कंबर दुखता, खांदे दुखतात, हां 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 हां. हे तुमगेले हे दुखता सगळे हां हां हां. त्यासाठी हे बी ते ज्यूस आनी हे कॅप्सूल हेज म्हणके हेच भशेन हे कशें घेवचे? हे तशेंच घेवचे सकाळी. पण आतां म्हाका सांग आता, म्हाका हे दोनी जाय. दोनी एक पटी घेवं शकता? हय, काय प्रॉब्लेम नाही. 15 मिनटां गॅप दवरचो. हां हां हां. हे एक पहिले घेवचे, 15 मिनटात हे घेवचे, नाल्यार हे घेवचे, हे 15 मिनटान हे घेवचे. हरकत ना हरकत ना. काही प्रॉब्लेम ना. हां हे दोनी तुगे तयार जातात म्हणून जाल्यार कंपनी. हे दोन अजून आसा हाज्या, अजून भरपूर आसात. आनी कितें आसा? आतां बीपी लोकांना वाडता, बीपी साठी बीपी आनी हार्ट केअर आसा पळय. हां हां हां. बीपी आशिल्ल्या लोकांसाठी. हां हां. हे का बीपी. हय बीपी. आनी हेजी कॅप्सूल बी येवची आसा आतां मागेली. हे ब्लड प्रेशर जावचे मरे. हा ब्लड प्रेशर जावचे. हय. हां हां. तर नंतर असे बघ आता कोणाक अजीर्ण जाता पळय, अजीर्ण हय. खाईल पचना, भूक लागना, सकाळी उठल्यानंतर एकदम मोकळे साफ जायना, पोट साफ जायना. हेच आसा जाल्यार खूब लागतलें तुका. हे जास्त लागतलें अशें. कित्याक सांग तुका आमगेले गांवांत खूब लोक आसात. तांकां लोकांक चाडी उलयले शिवाय खाईल पत्न खंय. हे लागतले. हे दिवं हरकत हे दिल्यार तांकां मागीर पचत आनी लोकांक चाडी उलयच बंद जाल्यार जालें. लोकांक चाडी उलय नासतना हेजेर हे केलें नंतर पचू लागता. हय पचू लागता. पचू लागता. हय. त्या नंतर असं पळय हो व्हीट ग्रास ज्यूस म्हणटा हेका. हो कसलो? हे गव्हाचे तण उरता पळय, हय. गवांकूर म्हणटात मराठीत गवांकूर म्हणटात ताका, तेजो ज्यूस हो. हो कित्याक घेवचो? हो हेल्थार तुका ब्लडात हिमोग्लोबीन वगैरे कमी उरता. हां हां हां. किंवा शरीरात ताकद कमी उरता, परत शीक पडते रावतात लोक, तस लोकांसाठी हो खूप उत्तम. हो कसं घेवचो? इम्युनिटी पॉवर वाढतो. हो बी तो सकाळी 3 टायम गेल्यावर जाता. एक माप घेवचो, 30 ml थोडं उदका घालचो आनी पिवचो. हरकत ना. आणि त्यानंतर आता हे हिमालयन बेरी सगळा खबर आसा आजकाल. हे कितें? हिमालयन बेरी ज्यूस म्हणटात ताका. हिमालयन बेरी म्हणटात, त्याला सी बॅकथॉन म्हणटात. हो कित्याक म्हणून घेतात? हो आज शिकपण खंयचे बी उरू, थायरॉयड उरू, कॅन्सर उरू, तो आनी हो नोनी ज्यूस. हो एक नोनी ज्यूस म्हण येता. हे कॉम्प्लिमेंटरी हेल्थ टॉनिक. हे कितें करतात, शरीरातली रोग प्रतिकारक शक्ती वाडयतात. हे नोनी म्हणल्यार हे न्ही ते पाकपणस? ना पाकपणस न्ही. पाकपणस न्ही. हय रे ते बारीक फळ जाता. ना 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 हे नोनी हेकाच जायना. हे आफ्रिका सायडा त्या सायडा जाता ते फळ. चित्र तसले दिसले. चित्र तसले न्ही ते. हय हां. हेकाच जायना ते. हे कित्याक म्हणटा तुवें? हे कॉम्प्लिमेंटरी म्हणून काम करते. अपचनाचेर चलता, कॅन्सरवाल्या घेऊ शकतात. हे दोन्ही बी. कोणाक ऑपरेशन जाल्लें आसा, तेमकां ऑपरेशन बग्गी बरें जावूं जाय, तेम घेवूं शकता. हात मोडील आसा, पांयां मोडील आसा, ते बग्गी घाव भरतल जाल्यार त्या घेवूं जाता. परत शीक पडते रावतात. नंतर काय थोडे लोक कायम थंडी जाते रावता. नाक होत कायम. तसले लोकांक घेवं हरकत ना. हरकत ना. इतले तुगेल कंपनीचे. हे सगळं मागेल कंपनी. खंयचे हे कितें? चंद्रगिरी नेचर क्यू. चंद्रगिरी नेचर क्यू. चंद्रगिरी नेचर क्यू. हे आता हे तुजे कडेन मेळटा की आमकां खंय दुकानात खंय मेळूं शकते? हे आता म्हाजे कडेन नाशिकात गेलं तर नाशिक पुणा सगळं मेडिकल स्टोरात उपलब्ध आसा एकात. तशें तर कारवाराक येता जाल्यार एक सदाशिवगड आसा, गोविंद आयुर्वेदीक म्हणून चर्चा लागीं आसा. त्यानंतर हणकुणात गेल्यार हणकुणात तुमकां मेळटा. हणकुणा कोण रे? हणकुणात शांती रेंटर्स म्हणून प्रसाद म्हणून आसा, ताका दुकान आसा, आर्का लागींच आसा. हां 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 हां. थंय मेळटा. हय थंय मेळटा. हरकत ना हरकत ना. मेळटा म्हणटा सगळे कडेन. हे आहे तुमकां हणकुणा सगळे कडेन, कारवारातून मेळटा. म्हाका हेतू भितर म्हाका हे दोन दी. हे कल तांग हे हात पाय दुखचे आनी हेजे गोड हेजे. बरं आज ते तू घेवन वच. हेजी सध्या गरज ना म्हणटा तू. ना 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 ते काय ना म्हाका ब्लड प्रेशर बी ना. तुका कोणा उलयन जाले जिरता? हय म्हाका जिरता बापा. म्हाका लोकांक उलोवंक जाय म्हणना. म्हाका अशेंच जिरता. म्हाका ना जाल्यार ही बी दिता. नाका नाका टायमार खावूंकूच मेळ्ळ्या पुरो. म्हाका जिरचेंच म्हाका. पण हे म्हाका हे दवर तुगेले. हे दवर. हय हे म्हाका हेजे बद्दल आनी एक विचारचें आसा. हे दवर.
आता श्रावण झाले घेऊ हरकत ना. श्रावणात घेऊ हरकत ना. हय श्रावण सल नंतर मागेला तू कळलं नाही कित्या विचारत म्हणाव. श्रावण सल नंतर हय सकाळ सकाळ घेऊ हरकत ना. सांजे माहिती हे घेऊचे ना. हां 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 हे सकाळीच घेऊचे. आणि श्रावण चालल्यानंतर मग हे गोळी जेवल्यानंतर घेऊ हरकत ना. जेवल्यानंतर घेऊची गोळी आहे. हाय हय हां हे जेवण नंतर घेऊ. आता म्हटलं ते श्रावण सल नंतर बी घेऊ शकता. हय श्रावण चालल्यानंतर घेऊ शकता. हरकत ना. पण शुगर कमी करता जाल्यार आजा श्रावण चालल्यानंतर थोडं कंट्रोल दवरील बरो. कित्याक म्हणत तू तेजेन शुगर वाढता. तेजेर म्हणणार हांव नुस्त्या बद्दल विचारतो. नुस्त्या खायला चालता. नुस्त्या खायला चालता. म्हाका ते हांव तशें कणकण फक्त पत्तीतले तो हे बघा हे मागे हे जर घेवचे उरत नाही ह्या औषधाक हे औषध घेत असताना वायकर काय खावचे ना. आणि हे औषध घेत असताना तुमकां सांगता सगळ्यात तुमकांच म्हणणी कोण न उरू डेअरी प्रोडक्ट म्हळ्यार जे पेडे खवा हे जे तयार करता पळय हे कमी करचे. बेकरी प्रोडक्ट मैद्याच्यान जे तयार जाता पळय प्रोडक्ट ते खावचे बंद करचे. फास्ट फूड हे चायनीज बिनीज हाण खाता पळय लोक हे कमी करचे. अर्ध रोग आपोआप बरा जातो. फास्ट फूड म्हटल्यार गडबडेन खावचे. गडबड फास्ट 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 खावचे अशें न्ही. रस्त्यार वडा पाव भजी बिजी हे विकता पळय चायनीज हे सगळं जर कमी करत नाही भायर तेलकट ते केन्नाच तेलात केन्ना तळता हाजे निमित्त. हरकत ना. हे घेवात म्हण हरकत ना म्हण जालें. जाऊ ते हे म्हाका म्हण जालें ना. हे तुका हाजे हाय तसं जाल्यार आमी हे करया बंद करया. तुका हे आनीक सांगू केला एक दोन गंमतीची गोश्ट तुका सांगलेत ना. पयर तशें करून आमी हेकात मल्लापुराकात गेल्ले. आमी गेलो तिकडे तो गाडी मारता घेवन गेलो पोर. गाडी चलयता म्हणलो ते विद्या वहिनी म्हणलो म्हाका. विद्या वहिनी म्हणटकीर हांव हे कोण वहिनी हेकात खंय मल्लापुरात कोण हे गेलो वहिनी आसता पळया म्हणून पळयल्या विद्या वहिनी शाळेची गाडी विद्या वाहिनी. हा तो म्हणटा कितें विद्या वहिनी तशी आनी तोच म्हणलो म्हाका आजा आमगेल्या गांवांत कितलें सुदारण जालां आतां. ह्या वेळार थोड्या दिसा भितर भरपूर सुदारण जालां. मसनटी म्हणून एक सादारण 50 लाख रुपये घालून मसनट इतलें सुंदर केलां आजा. मसनट इतलें सुंदर केलां. मसनट पळोवचो लोक मरतात म्हणलो म्हाका. मसनट पळोवचो लोक मरतात. आनी मेल्या नंतर व्हरता न्ही थंय. मेल्या नंतर पळयतलो कसो करता पळयतलो कशें तशी पंचायत ते सांगतात हरकत ना. अनेक पटी आमगेल्या कोंकणी भाशेच्या लोकांक कोंकणी मान्यता दिवसेचो शुभेच्छा. देव बरो करूं. मुखार आयतार म्हणल्यार वाट पळया. तोपर्यंत तुमकां सगळ्याक नमस्कार. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आणि डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.